सुरवातेक आमी गीत घेवया सोदतां तुका A24 पेज 12 A24 पेज 12. संकोष्टानी सोदतां तुका उसक्या कोदीक सोदतां तुका खुशालपणाक सोदतां तुका सोले कडेन सोदतां तुका फांतोळू देताना काळजांतले उदकार सोडटा आयच्या दिसा जेजू हुजो तुका दोरयाते भेट वयता संकोश्टांनी सोदतां तुका उसक्या कोदीक सोदतां तुका खुशालपणाक सोदतां तुका सोले कडेन सोदतां तुका. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या श्रीमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणो ह्या मिसांत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमी आमची पातकां ओळखून घेवया. देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. सगळीं म्हणुया हांव पातकी सोरपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हा विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांगपार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. आमेन. Somia kaklutko, somia kaklutko, somia kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko. Sonia kaklutkor, Sonia kaklutkor, Sonia kaklutkor. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजेच तावन उपसता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मुतींत घाल आनी तशेंच करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनोदी करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता वरवींचो करो देव पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी एलिशान आबाक म्हणलें, परतो वच, जेव आनी पिये. पावसाचो आवाज म्हाका आयकूंक येता. आहाब जेवूंक आनी पिवूंक गेलो तेन्ना एलिशा कार्मेल दोंगरार चडलो आनी जमनीर साश्टांगी पडून ताणें आपलें तोंड दोंपरांनी लिपयलें. मागीर ताणें आपल्या सेवकाक म्हणलें, दर्या वाटेन पळय. वयर चडून ताणें पळयलें. ताणें म्हणलें, कांयच ना.
एलिजान ताका म्हणलें, 7 पावटी वच. 7 पावटी सेवकान म्हणलें, मनशाच्या हाताच्या तळाता येदें दोरयांतलें एक कूप वयर सोदता. एलिजान म्हणलें, वच आनी अहाबाक अशें सांग, तुका पावस सापडचे आदीं तुजी गाडी घे आनी देंव. थोड्या वेळान मळब कुपांनी इल्लें इल्लें काळें जालें आनी वारें सुटलें आनी धार्मिनी पावस पडलो. आपले गाडयेर बसून अहाब जेसलाक गेलो आनी सर्वेस्पराचो हात एलिजाचेर आसलो. आपले नेस्पा आमोरण बेंडाक खोवून तो अहाबाक फुड्यान धांवलो आनी जेजलाच्या दारवट्याशी पावलो. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब. सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. जबाब. सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. प्रितुमेक तूं बेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय. सुबापणान तिका सुफोल कोत्ताय. दाणो गोठो आमकां मेळसो करच्याक देवाची न्हंय उपट बरोवन व्हांवता. जबाब. सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. अशी तूं कोत्ताय जमनीची तयारी, कसलोलीं शेतां तूं उदकान भरताय. जमीन एक सारकी सोपाट करताय. पावसाच्या शिवरान ती भिजयत रावताय. तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय. जबाब. सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. तुज्या बरेपणान वरसभर आमकां मेळटात फळां. तुजी पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफोल पिकाळ. पडीत जमनीर सोर्यान भरपूर मेळटा चोरव. जबाब. सियोनांत देवा तुजी स्तुती करूंक फावो. उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sol. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sol. Ugordoriam cikarza, i tuja protaci ultra. Ugordoria amci karzam eu tuja putaci utera. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sol. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sol. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, शास्त्रांच्या आनी फारिजेवांच्या प्रमाणीकपणा परस तुमचें प्रमाणीकपण अदीक व्हडतें न्हय जाल्यार तुमी सर्गीच्या राज्यांत कधीच भितर सरूंक पावची नात. जिवेशी मारूं नाका आनी जिवेशी मारीत तो न्यायसोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो अशें आमच्या पुर्वजांक सांगलेलें तें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, कोणूय आपल्या भावाचेर रागार जायत जाल्यार तो न्यायसोबे मुखार गुन्यांवकार जातलो. आनी कोणूय ताका आरे देवदर नासलेल्या म्हणत जाल्यार तो हेमकोणाचे कास्तीक सांपडटलो. ह्या पासत तुजें दान भेटोवंक वेदी मुखार येताय तेन्ना तुज्या भावाक तुजो गुन्यांव करूंक कसलेंय कारण आसा म्हूण थंय तुका उगडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच दवर आनी पयलो वचून तुज्या भावा लागशीं शांती कर. मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय. तुज्या वाद्या बरोबर वाटेर आसतनाच
तुमचे मोदीं उप्रासलेलो तोंटो बरे भाशेन सोंपय, नाजाल्यार घोडेक तो तुका नितीदाराच्या हातांत दीत, नितीदार तुका शिपायांच्या ताब्यांत घालीत आनी तूं बोणकुणीत पडशी. हांव तुका खरेंच सांगतां, निमणी दमडी फारीक करीसोर तूं थंयसरलो सुटचोच न्हय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणो, संवसारांत सगळ्या धर्मा मदें खोर धर्म वो स्ट्रिक्ट धर्म आसा तो जावन आसा एक म्हणल्यार जुदेवाचो धर्म. The Jewish religion is one of the strictest religion in the world. हांव जेन्ना इस्रायलांत आसलो तेन्ना एक म्हयनो तेन्ना हांवें पळयलें तांकां सोनवार भोव पवित्र दीस. शुक्राराचे सांजे सगळींच तांची दुकानां बंद जातात. सगळो ताचो काम धंदो ती बंद करून आपल्या घरा वा आपल्या सिनेगोगांत वचून ती मागणें करतात. आनी सोनवार सोंपतूच जेन्ना सोनवारा दिसा सुर्या देंवता तेन्ना ती आपली दुकानां वा आपलें बिझनस करूंक आपलो काम धंदो करूंक परतून ती वेतात. आनी जेजू आयज आमकां म्हणटा, आनी थंयसर इस्रायलांत जे फारिसेव जुदेव लोक आसात तांतले आनीक जे आमचे भाशेन क्रिस्तांव धर्मांत पाद्री आसात थंय ते फारिसेव आसात, जे दोन थंयसर ते शास्त्री आसात, ते आनीक खोरायेन हे आपल्या धर्माचे कायदे ते पाळटात. आनी आयज जेजू मोगाच्या भाव भयणो आमकां म्हणटा, जर तर तुमचें प्रमाणीकपण ह्या फारिसेवां परस वो शास्त्र्यां परस प्रमाणीकपण तुमचें ओदीक ना जाल्यार तुमी स्वर्गाच्या राज्यांत पावचे नात. तुमकां ओदीक कठीण जातलें. आमी जाणाव जुदेव लोकांक प्रमाणीकपण म्हणजे तांच्या धर्माचे सगळे नेम कायदे पाळप. आनी जर तर जेजू आमकां म्हणटा तुमचें प्रमाणीकपण तांचेवन ओदीक जायना जाल्यार आमकां जेजू कितें म्हणटा? तो आमकां म्हणटा तुमी फकत तुमच्या धर्माचे नेम कायदेच न्हय, पूण नॉट ओन्ली द लेटर ऑफ द लॉ बट द स्पिरीट ऑफ द लॉ. ते नेम कायदे कित्याक घडोवन हाडल्यात? आमचे बरेपणाक. आनी तांचो शेवट जावन आसा ह्या नेम कायदे जेन्ना आमी पाळटात तेन्ना आमी न्हयच देवाचो मोग, पूण आमी आमच्या पेल्या सोबे मोग आसा म्हूण आमी स्पश्ट करता. आयज जेजू आमकां एक उदाहरण दिता. तो म्हणटा नेम कायद्यान बरयलेलें आसा जिवेशी मरू न्हय, डू नॉट मर्डर. पूण जेजू म्हणटा आपूण तुमकां सांगता जिवेशी मारूं न्हय न्हू, पूण तूं कोणाचेर रागार जाल्यार तूं स्वर्गाच्या राज्यांत पावचो नाय. तुवें माफी मागूंक जाय. एके भाशेन आमी केन्ना जिवेशी मारूंक पावता काय? जर तर आमी आदल्या कोरांत वाचलें जाल्यार कायन आनी आबेलाची आमकां घडणी खाणी आमकां आमच्या मनांत येता. कायन आपल्या भावा आबेलाचेर रागार जालो आनी रागार जावन ताणें ताच्या भावाक जिवेशी मारलो. आयज आमी जेन्ना वायट करता, आमी कित्याक वायट करता, आमी कित्याक पातक करता, ताचेर आमी नियाळ करूंक आयज जेजू असलें प्रमाणीकपणाक आयज उलो मारता. आयज जेजू म्हणटा जर तर तुमी फकत आमच्या धर्माचे नेम कायदे पाळले जाल्यार तुमी प्रमाणीक न्हय. यू शूड क्रॉस अ रॅडिकल, एक संपूर्ण आपणावंक जाय नेम कायदे. आनी जेन्ना तूं हे संपूर्णायेन हे नेम कायदे आपणायतलो आनी संपूर्णायेन तूं देवाचो मोग करूंक पावतलो.
आनी तेन्नाच तुजी मागणी, तुजें दान, तूं समोरमताय तें तेन्नाच तें देवाक मानतलें. तें फावो तें मानून तूं देवाचो मोग आनी तुज्या पेल्याचो मोग करताय म्हूण तूं स्पश्ट करतलोय. आयच्या तर जेन्ना आमी प्रमाणीक जाता, जेन्ना आमी नेम कायदे पाळटा, जेन्ना हेच नेम कायदे आमी आमच्याच जिवितांत आपणायता, तेन्ना कितें घडटा काय आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयता एलिजा हो एक प्रवादी आसलो आनी ताच्या काळार बाल ह्या तांचो एक देव आसलो. तांकां आनी ताचेय जायते प्रवादी आसले आनी सगळोच इस्रायल लोक ह्या बाल ह्या मुर्तीच्या फाटल्यान ते तांची पुजा करताले. आनी एलिजा म्हणटा, हांव एकलोच प्रवादी उरलां जो प्रमाणीकपणान यावे आमच्या इस्रायल देवाची हांव पुजा करता, हांव ताका मानतां. आनी जेन्ना पावस पडना इस्रायल देशान, तो आहाब जो राजा आसलो ताका सांगता, देवाचेर विस्वास दवर आनी हांव देवा लागीं मागतलो आनी तुज्या देशांत पावस येतलो. हीच घडणी आयज आमी पयल्या वाचपांत आयकता. जेन्ना आमी प्रमाणीकपणान जियेता, जेन्ना आमी विस्वासान देवाचो मोग आमी दुसऱ्या सवें स्पश्ट करता, तेन्नाच देव आमची मागणी, तेन्नाच देव आमचें दान फावो ते बरी मानून घेता. आयज आमी हेच प्रमाणीकपणान जिवंक, देवाचे कायदे नेम कायदे आपणावंक आनी संपूर्णायेन देवाक आमची समोरमणी करूंक ह्याच मिसांत आमकां बोळ आनी कृपा मागून घेवया. भेटवणे वेळार आमी गीत घेवया. देणी आमची C14 पेज 34. देणी आमची भेटोवंक घालता, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोना तूं करपिता, स्वीकार कर म्हूण प्रार्थना मागता. गोवा उंडो अल्त्रार हाडटा, नाकाचो रस समर्पिता, आमचे सूख सोबेटोयता, मागून घे म्हूण विरोध करता. आमचो उंडो बदलतलो, जेसूची खूब तो जातलो, आमचे सूख तो मेळटलो, जेसू आमचे काळजांतलो. नाकाचो रस बदलतलो, जेसूच रगत तो जातलो, जेसू आमकां पिवोवन दितलो, आमचो आत्मो दादोस जातलो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सोर परवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या अदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा, तुजी भक्ती करून आमी तुका वंपताव त्या बलिदानाचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. ही भेटवणी तुका मानो आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडो. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काली आनी सर्व ताई, आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूय तुवें रचलें, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करता तुजी सेवा. प्रितमेर तुका वाकाणटा तारोन मेळ्ळोली तुजी पोरसां. स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाजता तुज्या संत भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोसान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 Dolvarazzo, solves por tu. Povit, 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 Dolvarazzo, solves por tu. Sorgani sosa. Ola, duša svoj Boga, u sorgi, duka zorizo. Sorbes porače navieta, jeta taka su. Sorgi, tu caso iso. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन को स्मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातोच तांणी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो गूट पोर गोठुया. Sumia Gesù, ce moron ami sonoronda, tuce punochivon pronami porgutta, tucia elia ami otrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडणुची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय.
पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिया देवाचे माय सांगाती, भाग्योन चुजे तिचो पोती, भाग्योन दोर्म दुता आनी सोर्ग काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. एक प्रामाणीक जिवीत जेवंक आयज जेजू आमकां आपयता. त्याच प्रामाणीक जिविता वरवीं आमी देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग स्पश्टपणे दाखोवंक ह्याच मागण्यांतल्यान आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्ब वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माय मोगान शांती दियात. देवाची शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हीच ती देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांनी शेवताना आमी गीत घेवया. जेजू बोऱ्या गवड्या D13 पेज 54.
Jesu boria goria Jesu swadin boria Surgitam deulo sodu makailo Jesu boria goria Jesu swadin boria Surgitam deulo sodu makailo pore hauti sheri dukha sukon geli uje tai vor maka poisoro sornaka pore hauti sheri dukha sukon geli uje tai vor maka poisoro sornaka Jesus swadik mohra sanlo haventuka em kona vardoli pisai vodadarli Jesus swadik moda sanlo haventuka em kona vardoli pisai vodadarli pati makapoi gaya makalipoi nanon povitroptan dohor sodat skarza pati makapoi gaya makalipoi nanon povitroptan dohor sodat skarza प्रार्थूया मोगाल बापा तुवें आमकां वाडलाय तें जेवण खाण आमच्या पिडांक ओखोत ताचे वरवीं सोर पातकांतलीं आमकां सोडय आनी तुजी कुशे पोरमणें चलोवंक आमकां गोठाय दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन मोगाल पवमिनो वडा बवार्थान आनी भोक्तीन पवित्र मिसाची भेट आमी समोरंबली देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ केलो जेजूक आमच्या काळजांनी आमी शिवलो हेच कोन्ने वरवीं आमी देवाचे कृपेन वाडल्या आमचो बवार्थ जिवाड जाला आयज लिनो डिसुजा हो एक आमचो भाव सुपुल्या भुरग्याचो बापूय तो मानिपाल हॉस्पिटलान लुमक्युम्या पिडेक लागून कश्ट वता ताचे पासत आमी मागुया सेंड्रा बार्बोजा कोलवाथान आमकां अशें कुडीत करूंक लायता म्हज्या चेडवाक मोटरसायकलीचो एक्सिडंट जाल्लो सिटी स्कॅन केलें मेंदवाक इंटरनल ब्लिडींग आनी क्लॉट आसा तें काडपाक जाय आनी ऑपेरेशनाची गरज म्हूण सांगलें म्हजे लागीं मानिवंत आग्नेलाचो रेजिस्ट आसलो तो हांवें म्हज्या धुवेचेर
ओडलो आनी ओपेरेसांव करिनासतना बरें कर म्हूण बावार्थान मागलें. थोड्या दिसांनी नव्यान सिटी स्कॅन केलें आनी क्लॉथ कांयच ना देखून दोतोरान ऑपेरेसांव नाका म्हूण सांगलें. आतां म्हजें चेडूं सारकें बरें जालां. देवाक दिनवासता आनी बेगीच मानिवोंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो जाल्या प्रमाण मागता. मोगाल भौमिनो हो एके आवयचो भावार्थ तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो जायते आवडी घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. आमचो भावार्थ जिवाड करून ह्या नोवेनाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. उबी रावया. उपकार मेळूंक मागणी. सोर पदवीदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बाप्पा, आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावड दिनवाशी मनान आमी अडकतां आनी त्याच खातीर तुवें विचून काडलेल्या सेवकां उदेशी वचोरें लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मानेवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता. आमच्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानेवंत आग्नेलाच्या बागेवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता. तशें जाता मानेवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंत जिवितान भागीदार जालो दाखोवंक उपकार. तुजी गरज भावार्थान फुडें घाल. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मानेवंत आग्नेलाक भाग्युंताचो मान मेळूंक मागणी. अगणीत काकुतीच्या देवा सोरपट पडून तुज्या पांयां सोरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मानेवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सुबेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणी उदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन. मोगाल बाबा मेनो जायतीं जाणां आमी पिडयेंत कश्टवता. केरीत भाशेन हो आमचो भाव लिनो डिसुजा पिडींत आसा. ताकाय आनी जांकां आमी वळखता ती ह्या जाग्यार नात तांकांय आमच्या मागण्यांत आनी मनांत घेवन हे पिडीवंतांच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर्वेस्पर आमच्या दोयाल आनी काकलुत्सार बाप्पा, आमच्यो असोक्तायो सोंसूंक आनी आमच्यो दुखी बगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी खालतीपणी मागता. हे आमच्या पिडीवंत भावा भयणाचेर बोलेपणांचो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओतम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत तुजेर बोवाळ दवरून तुका ती अनुभव. हे बरी भावा भयणाच्या एकवटान सदांकाळ जिवं आनी संतोशान तुका वाखाणू. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर परवेदार देव बाप पोत आनी पवित्र आत्मोन तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. प्रामाणीकपणाचें जिवीत जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Agnelo Jezucia Bogda, Tudzie nam aj sposorka, Nisod mi goli, Tu saunasai, Sorgash varta koita, Nisod mi goli, Tu saunasai, Sorgash varta koita. Ullasamche deva mukar puryo tu kaltara. Ullasamche deva mukar puryo tu kaltara.